परवरे कामाक्षी ह्या चलयेच्या खून प्रकरणात प्रकाश चुचवाड हांका परवरी पुलिसांनी अटक केल्या। आदल्या राती कामाक्षी आणि ताच्या मोग्याची झगडी जाल्ली अशी माहिती चलयेच्या सोयऱ्यांकडल्यान मेळ्ळा। आदल्याच राती त्या चल्याक पुलिसांनी पुलीस स्टेशनाचेर दवरिल्लो जाल्यार ही घडणूक घडची नाशिल्ली अशें चलयेच्या सोयऱ्यांचें म्हणणें। भयणीचे म्हाजे चेडूं आशिल्ले कामाक्षी उतप नावेर। सो रातीक तेंचे कितें म्हापसा पुलीस स्टेशनान तेंचे कितें तो एकटो कोण भुरगो आसा, सो तेणी ताका मारलो रातीक मारलो आनी ताका मागीर पुलिसान पयलें दिसता की थंय कितें झगडी चलता। मागीर थंय झगडी चलता म्हणून पुलीस येयली। पुलीस येवन तांकां मागीर घेवन गेले पुलीस स्टेशनार। तांकां कंप्लेंट केली तेंचे। कंप्लेंट केली म्हणून ताका घेवन गेले भितर। चेडवाकूय घेवन गेले, चेड्याक घेवन तांकां वॉर्निंग दिल्लें त्या चेड्याक की त्या चेडवाक तूं मारनाका आनी तें कांय करनाका म्हणून, नाजाल्यार आपूण तुका भितर उडयतलो म्हणून। तें जावन सुद्दां चेडूं सोडलो ताका, येयले चेडूं। मागीर चेड्याक तेंच्यांनी बेगिनाच सोडलो की एजली ताका तेंचे दवरपाक चल्लो की सकाळी पर्यंत। तर सकाळ पर्यंत दवरलें ते हे काय क्रायम जावचें नाशिल्लें। तेच्या मागीर कितें जालें चेड्याक सोडलो? तेजे नंतर तो ते चेडूं गेले फ्लॅटान। हो चेडो फाटाफाट तेजो गेलो आनी फाटाफाट तेज्या फ्लॅटान गेलो। खंय फ्लॅटान वचोन तेणी ताका मारलो म्हळ्यार ताका पयलीं तेणी तेजे तोंडान घातले टॅबलेट गळून पडपाचें, पूण ताका ते असर कांयच जावंक ना। असर जावंक ना म्हणून तेणी ते कितें केलें परतून ते नायफ आशिल्ले ताका ते नायफान मारलो आनी सगळें ते डेटॉल बिटॉल घातले आनी सगळें टॉयलेट सगळें धुवन उडयलें। तेणी धुवले, वॉश केलो, गाडी घेवन येयलो। गाडी घेवन येवन ताका मागीर गाडयेन घालून घेवन गेलो। मागीर थंयसून तेणी ताका तेज्या वांगडा म्हाका तेजो वॉश भावजी आशिल्लो की एकट्या कडेन तें जावपाक ना, कित्याक ते चेडूं आमचे मोठे जिवाचे। ताका मारलो म्हणून ते ताका तेणी मारून 2 वरां नंतर तेणी परतून 2-3दां येवन गाडी घेवन फोर व्हिलरान येवन हांगा थंय तेणी पळयला, सेक्युरिटीन उलयला। त्या नंतर तेणी ताका ती डॅड बॉडी वयरसून सकयल हाडले, पूण डॅड बॉडी सकयल एकटो हाडूंक शकना, ताका 2-3 जाण तरी जाय। पूण ते म्हाका दिसता की तेजो भावजी तितून तिजो आसा भितर, म्हणजे तितून आनी 3-4 जाण कोण तरी आसतलेच, फुडें आसूंकूच जाय। बॉडी कितें केली तेणी? बॉडी तेणी व्हरोन ते हांगासून चॅक पोस्ट बी काडून म्हळ्यार आंबोली घाटार तेणी थंय ताका डॅड बॉडी ताका तेणी घाटा वचून सकयल उडयले अशें म्हाका हे न्यूज कळ्ळा। एक डॅड बॉडी जर चॅक पोस्टांसून तुमी व्हरता जाल्यार फाल्यां कितें जावं शकता की चॅक पोस्टार आसून सुद्दां ही डॅड बॉडी कशी गेली। तुमचो कितें डिमांड आसा आतां? डिमांड आमकां आतां न्याय मेळोंक जाय, कित्याक एक आमचे घरांतले चेडूं मेला, तेजे आवय तेजी मेंटेलिटी, ताका बापूय ना कोण ना, आनी तेणी ही क्रायम जर तो असो करून तर कोणाक मारून उडोवंक शकता, जी फाल्यां ही आनी कोणाक जावं शकता। ते आतां तेच आमकां असो न्याय मेळोंक जाय। त्या पुलिसा कडेन एक खंय तरी चुकला म्हापसा, तेंच्यांनी इतले बेगीन तांकां सोडूंक जायनासलें। एक दवरलेले ताका, ते एक चेडूं म्हणून ते उरतले आसले। आमकां इतलें आमकां काय आमकां न्याय मेळपाक जाय। म्हणजे कोण SP DSP कोण PI तेणी आमकां हेल्प करचें आनी तेंचे कडेन मागता।